टीसीपी अमेंडमेंट्स विरोधात आंदोलन केल्या उपरांत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी टीसीपी अमेंडमेंट्स स्थगिती दिवप तशेंच 16B ची प्रकरणां रद्द करपाच्या निर्णयाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी येवकार दिला। गोंयकारपण तिगोवन दवरपा खातीर गोंयकारांनी अशेंच एकठांय रावन सरकार खंय चुकता तें तांकां दाखोवन दिवन गोंय वाचोवपा खातीर लढो दिवपाची गरज आसा अशें मनोजान म्हटलां। गोंयचो जो टीसीपी मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेणी जी न्यू टीसीपी अमेंडमेंट आसली ती सगळी स्क्रॅप केल्ली आसा। सो आयज एक विक्ट्री जाल्ली आसा, ही सगळ्या गोंयच्या लोकांची विक्ट्री जाल्ली आसा। जे लोकांनी हेका लागून ऑब्जेक्शन रेज केल्ले, हजारांनी ऑब्जेक्शन लेटर सायन करून तेंच्यांनी दिल्ली। तेदीच्या प्रोटेस्टाक आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान कॉल आउट केल्ले, त्या प्रोटेस्टाक भरपूरशे लोक येयले। आयज प्रोटेस्ट आसलो, आयच्या प्रोटेस्टाक भरपूरशे लोक येयले। हे सगळ्या लोकांच्या पावराक लागून भितर भरपूरशे एक्टिविस्ट आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा, जेंच्यांनी लोकांक लागून कॅम्पेन्स केले, जेंच्यांनी अवेअरनेस कॅम्पेन्स केले, लोकांक डॉक्युमेंटेशन करपाक हेल्प केली। आनी आयज तेंच्या सगळ्यांच्या एफर्ट्साक लागून, सगळ्या गोंयकारांच्या एफर्ट्साक लागून आयज हे जे अमेंडमेंट आहा ते स्क्रॅप जाल्ले आसा। सो ही आमच्या गोंयकारांची एक विक्ट्री आसा। हांव लोकांक सगळ्यांक इतलीच मेसेज दिवपाक सोदता की जर आमी गोंयकार एकठांय जाले, जर आमी गोंयकारांनी गोंयाक लागून चिंतपाक स्टार्ट केले, जर आमी आमचे कायदे आमकां लागून ह्या सरकाराक करपाक लागून जर भाग पाडले, जर आमी आमकां जाय ते कायदे करपाक ह्या सरकाराक जर सांगले जाल्यार ते 100% जातले। पूण आमकां युनिटी दवरून एज अ गोंयकार म्हणून फुडें येवन आमकां ही फायट झगडपाक जाय, आमकां ही फायट दिवपाक जाय।